आता खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रात वेंचणुकेच्या प्रचाराक गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गेल्ले। त्या वेळार शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरेन मुखेलमंत्री सावंताक गोंयूच सांबाळ दुसऱ्या राज्यांत लडबडू नाका म्हण सल्लो दिल्लो। हाचेर मुखेलमंत्री सावंतान प्रत्युत्तर दीत म्हळां, भाजप पक्षाच्या प्रचारा खातीर हांव खंयी वचपी, तें म्हजें काम आसा। कोण कितें टिका करता ताची म्हाका पर्वा ना। RDX गोवा खातीर आल्तीनच्यान दर्शन लोलयेकार आनी संजय मनोली। तुम्ही गोंयांत पुराय गोंयभर भोंवता, पुराय गोंयची सामकी देखरेख करता, पुराय गोंयाच्या लोकांविशीं तुमकां आस्था आसा खूब, आनी तुम्ही मध्यंतरी महाराष्ट्रान गेले प्रचारा खातीर म्हणून, आनी थंय तुमच्या विरोधान काहीतरी कोणी विधानां केली आनी तुमकां ताचो त्रास जालो। माझ्या पार्टीचो प्रचार करपाक दुसऱ्या राज्यात वचप हे साहजीक आसा। हांव वयतलो, दुसरो कोण कितें उलयता ताची पर्वा म्हाका ना, कारण हांव जेन्ना म्हाज्या पार्टीच्या प्रचारा खातीर गेला तेन्ना ऑटोमॅटिकली, कारण बरेचशे महाराष्ट्रांतले इतर राज्यांतले लोक आमच्या प्रचाराच्या वेळार हांगासर येता, त्या खातीर कोण कितें उलयता तेतूर हांव पडना आनी म्हाकाय तें पडिल्लें ना। ह्या राज्याचो विकास करप हे म्हजें ध्येय आसा, तें करीत आसतलो।